जे हे सायनबोर्ड हांगासर घालपाचे जे निर्णय जेणे घेतला, दीस इज टोटली इलिगल. वाय? बिकॉज धाकटे धाकटे जे सायनबोर्ड्स आमकां हांगा आसा दॅट इज सर्वींग द पर्पज. हे जेन्ना जर कोसळून पडले, 2 इन्सिडंट ऑलरेडी झालेले आहा, तुमकां खबर आसा. एअरपोर्टान जे इन्सिडंट जाले, वेर्नान जाले, 2 इन्सिडंट ऑलरेडी जाले. हे जर कोसळून पडले जाल्यार डायरेक्टली व्हेकल्साचेर इम्पॅक्ट पडटलो. आनी एज पर द NH गायडलायन्स, नॅशनल हायवे गायडलायन्स, 15 to 20 मिटर्स अवे खंयचेय एडवर्टिजमेंट बोर्ड आसा ते 15 to 20 मिटर्स अवे आसपाक जाय. जाल्यार हे हांगाच कित्याक? अँड दीस वील डेफिनेटली क्रिएट अ बीग प्रॉब्लम. आय रिक्वेस्ट द कन्सर्न पार्टी टू रिमूव इट. अँड आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट सरकारा कडेन मागता की तेंच्यानी बेगीनच्या बेगीन इंटरवेन करून हे जे सायन बोर्ड्स हांगासर येवपाचे आसा हे आख्ख्या विद्यानगर आनी MES कॉलेज एरियाक एक व्हडलो खतरो. कित्याक नॉट ओन्ली पॅसेंजर्स बट ऑल्सो द MES कॉलेज स्टुडंट्स पास बाय. आनी हे जर फाल्यां जर कोसळून पडले आनी व्हडले यू कॅन सी हाव ह्यूज आनी केदे व्हडले ते एडवर्टिजमेंट बोर्ड आसा. इट्स अ प्रायवेट एडवर्टिजमेंट कंपनी आय गेस, नॉट अ गव्हर्मेंट अथॉरिटी. आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट टू इंटरवेन इन द मॅटर एज सून एज पॉसिबल. कांय दीस आमी हांगा पळयता डिवायडरा मदीं कोण तरी खणटालो. आमी फाटीं ऑब्जेक्शन केल्लें ते पेपरार सुद्दां येयल्लें. पूण आतां पळय जाल्यार पळय हांगा व्हडले हे सायनेजीस म्हणून घालता खंय ते कितें तरी बोर्ड घालता खंय ते. तुमी म्हाका सांगा, येदो व्हडलो बोर्ड बॅरिकेडा मदीं म्हणजे 2 रस्ते मदीं घालप जाल्यार मागीर व्हेहिकल ट्रॅफिक कशें वयतलें? आनी इतले रिस्की जातलें ते. एअरपोर्टार व्हडले सायनेजीस घातले ते पडून एक चेडूं सुद्दां बावडे मेले. ते वेर्णा जंक्शन कडेन सुद्दां अशें सायनेज पडून कोण तरी इंजर्ड जालो. आनी अशें तर ते मदीं तर रोड डिवायडरा मदीं तर घातले जाल्यार इतले रिस्की जातले की प्रॉब्लम जातलें. फाल्यां कोणाचो जीव वयतलो, गाडयो पिड्यार जातल्यो. आनी गरज कित्याक येदे व्हडली सायनेजीस हांगा घालपाची? हो एक बायपास रोड, एक 4 लेन रोड फ्रॉम एअरपोर्ट जंक्शन टू बिर्ला क्रॉस. तेजे नंतर म्हाका रोड खंय वयता? अरे सायनेजीची म्हाका गरज ना. म्हाका खबर ना कोणी परमिशन दिला ते म्हणटा हे लेबर जे काम करतात ते म्हणटा परमिशन दिलां. पूण परमिशन तर दिलां जाल्यार शेनवार आयतार कित्याक काम करता ते? शेनवार आयतारा काम करपाचें न्हू. परमिशन ते कांय दाखयना. हांव अपील करता मोस्टली प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिस्टर डोडमानी, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, तेणें हांगा इंटरव्यून जावचें आनी एक काम ताबडतोब बंद करचें. नाजाल्यार आमी विद्यानगराचे सगळे रेजिडंट्स आसा पळय ते येवन हांगा आमी ऑपोज करतले आनी हें बंद करतले. बिकॉज इट इज रिस्की टू द लायफ्स ऑफ द कॉमन मॅन.